मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्विंट जो दोळ्यान आसा त्या दोळ्यान दिसतोय कमी असता. आय सी. ते कित्याक लागून जाता म्हणजे जेन्ना आमकां दोन्ही दोळे स्ट्रेट पळयतात न्ही, सो तेन्ना दोन्ही दोळ्याचेर क्लियर इमेज फॉर्म जाता, क्लियर चित्र फॉर्म जाता. पण जेन्ना एक दोळो वांकडो पळयता, भायल्या दिशेनी भितरल्या दिशेनी पळयता, तेन्ना त्या दोळ्याचेर लायट रेज सारखे स्ट्रेट त्या इमेजासून त्या ऑब्जेक्टासून पडना. तेन्ना कितें जाता, ती इमेज केन्ना केन्ना ब्लर आसता. आणि केन्ना केन्ना जेन्ना एक दोळो दुसरेच दिशेनी पळयता त्या दोळ्याचेर दुसरेच वस्तूची इमेज निर्माण जाता. सो जेन्ना हे दोन्ही इमेजीस ब्रेना कडेन पावता तेन्ना ब्रेन कन्फ्यूज जाता, बिकॉज दोन वेगळे वेगळे इमेजीस ब्रेन कंबायन करपाक शकना. सो बिकॉज ऑफ दीस कन्फ्युजन नाजाल्यार मनशाक डबल डबल दिसपाक स्टार्ट जातलें. सो ब्रेन कितें करता, ब्रेन सप्रेसीस, एक्टिवली सप्रेसीस द इमेज ऑफ द स्क्विंटिंग आय. म्हणजे साद्या शब्दांनी सांगचें म्हणल्यार तो दोळो ब्रेन स्विच ऑफ करता. सो जेन्ना तो दोळो स्विच ऑफ जाता तो दोळो हळू हळू मागीर लेझी जाता. हाका आमी क्लिनिकल टर्म एम्ब्लायोपिया म्हणटात. एम्ब्लायोपिया मिनींग लेझी आय. बेसिकली कितें जाता, जेन्ना त्या दोळ्याचे दिस्त क्लियर ना आसता, ब्रेन ताका हळू हळू हें करता, सप्रेस करता आनी मागीर तो दोळो म्हणटा आसूं, आय एम नॉट गोइंग टू सी. सो ताका लागून केन्ना केन्ना दीस प्रॉब्लेम कॅन इवन बिकम परमनंट. इफ द प्रॉब्लेम इज नॉट ट्रिटेड इन टायम तेन्ना मागीर ते एम्ब्लायोपिया जी आसा इट कॅन बिकम परमनंट. सो दीस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट द पब्लीक नोज की स्क्विंटाक लागून दिस्त बी कमी जावपाक शकता.